पासकाच्या परबे वेळार जेजू जेरुजलेमांत आसतना जेजून केली पळोवन साबार जण ताका सत मानूंक लागले. पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतालो जाल्ल्यान तो तांकां पातयलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरें जाणा आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयी ताका रुजवात गरज नातली. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा when God does a miracle we praise him, but later do we have faith in our day to day life? देवान अजापां करतना ताका हर्शीत हांव, पूण उपरांत आमच्या दिसपडत्या जिवनांत आमकां भावार्थ आसा की जेजू सांगता ताणें केल्ली अजापां पळोवन साबार लोक ताका सत मानूंक लागलो. अजाप म्हळ्यार आमी चिंतपाचें की वर्ते रितीन कितें तें जाता जाल्यार तें एक अजाप जावन आसा. मनशाक असाध्य जाल्लें सर संगती देवाक साध्य आसात. पळयत पुस्तकान जेजू म्हणटा 6 मातेवाच्या 19ನೇ अध्यायान 26ನೇ वाक्य म्हणटा जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो मनशाक तें असाध्य वय पूण देवाक सर संगती साध्य. आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर 12व्या अध्यायार सर्वेस्पर देव अब्रामाक म्हणटा ताका लगभग 75 वर्सां प्राय जाली, उठ आनी सीधा वचून असल्या गांवाक वच म्हणून. ताका खंय कितें म्हणून गुत्तो ना, तरी तो येता आनी लगभग 25 वर्सां तो थंयसर पॉयंट करून येता आनी 100 वर्सांच्या प्रायर ताका भुरगें जावचें धेणें सर्वेस्पर देव फावो करता. ताच्या पयलें ताका जायतितलें आश्वासन आशिल्लें, तुजें संतत नखेत्र बरें करता म्हणलें आश्वासन आशिल्लें. तरी पूण केदाळ ताका ताच्या जिवनांत फावो जाल्लें लगभग 25 वर्सां उपरांत मोगाच्यान. पळयत पुस्तकान आमी पळयता थंयसर उत्पत्ती ग्रंथाच्या 18व्या अध्यायांत 10वें तावन 12वें वाक्य म्हणटा तांचे पैकी एकल्यान म्हळें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमचेर येतलो तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो. सारा थंबाच्या दारा लागीं ताचे फाटल्यान रावून हें आयकतलीं. अब्रामान आनी सारा म्हातारी जाल्ली, उतार प्रायेक पावल्ली. साराक म्हयन्याचो स्राव बंद जाल्लो देखून सारा आपणायतल्याक हांसून म्हणा लागली, हांव आतां जोरोन गेल्ली म्हातारी आनी म्हजो घोवी म्हातारो. अशें आसता कुडीची धजोचकाय कशी म्हाका परतून मेळची. पण म्हाका एक सावल थंयसर आशिल्लें, कशें हें मनशा चिंतपार साध्य आसा गे म्हणलें. कशें तरी हें साध्य आमकां ह्या मनशा सैमार असाध्य जावन आसा. आनी हो एक मनीस म्हणटा तुका भुरगीं जातालें म्हणून. आनी तरी पूण पळयत पुस्तक म्हणटा त्याच प्रमाणे बसयल्ल्या प्रमाणे मुखल्या वर्सा ताका इसाक जल्मालो. पळयत पुस्तक म्हणटा हे एक अजाप. कितें अजाप? मनशाच्या चिंतपांत असाध्यातले असाध्य म्हण चिंतल्यार री सर्वेस्परा देवान तें साध्य केलें. ताच्या एका उतरा वरवीं तें एक साध्य केलें. देव व्हड आनी भयंकर अजापां करूंक शकता. म्हाका व्हड आनी भयंकर अजापां करूंक शकता. पळयत पुस्तकाच्या 2 नियमांत 10व्या अध्यायान 21वें वाक्य म्हणटा तसो तुजो देव ताणें तुजे बसत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यांत आनी तुवें ती तुज्याच दोळ्यांनी पळयली. कसली व्हड कृत्यां केल्यांत. आमी जाणाव आमकां एक ल्हानशें कुटाम एक देवास्पणान वरचें म्हळ्यार कितलें कश्ट भोगता. एक कॉंग्रिगेशन देवास्पणान वरचें म्हळ्यार कितलें कश्ट भोगता. एक आमकां आमच्या मोगाची एक आमच्या ऑफिसांत वावर करता आसतना थंयसर आमी एक भगवंतपणे एक
सगळ्यांक एक वरया म्हळ्यार कितले आमकां कश भोगता. पूण हांगासर असो एक मनीस तो ह्या देव व्हडल्या इस्रायल परजेक सर्वेस्परा देवाच्या नावे तो मुखार व्हरून आसलो. भाग्यवानपणे ताणें वसा जाय, ताणें बसयल्ल्या गांवाक पावय जाय म्हणून हो हे देव व्हडल्या इस्रायल राष्ट्राक 1,000,000 लोकांक मोयचे आपोवन व्हरता. आनी मोयचे आपोवन व्हरता आसतना ताका तुमी जाणा साबार ताका अडकळ आल्यो. एक व्हडली अडकळ जावन आसली, थांबडो दर्यो ताच्या मुखार आसलो. आनी कसले आकांत कसले बॉब थंयसर जाल्ली जावंक पुरो. हे कशे कितल्या लोकांनी हाक बॉब कितले मारले जावंक पुरो. कित्याक फाटल्याक तांचे सैनीक मुखार दर्यो, खंयसरी तांकां बचाव जावचे चान्स ना. सर्वेस्पोर देव तसल्या सन्निवेशनारी तो दर्यो 2 वंडेकर ह्या लोकांक वसोंक दिता. म्हाका तुका कितें शिकयता मोगाच्यानो, म्हाका तुका कितें शिकयता. म्हज्यान तुज्या कुटुंबांत, म्हज्यान तुज्या कुटुंबांत खंयसरी हे मुखार सरूंक साध्यच ना. म्हज्यान ह्या कुटुंबाच्या सणांचे जीवन आमकां जावंक पुरो आमच्या वृत्तेंत, जावंक पुरो आमच्या कामांत, जावंक पुरो आमच्या भुरग्याच्या शिकपांत, जावंक पुरो आमच्या हर एका खंयच्या विविध क्षेत्रांत आमकां मुखार वचोंक असाध्य. आनी त्या दाळा हाक बोग मारल्या वेळार सर्वेस्पोर देव ताळो आयकता आनी त्या असाध्य परिस्थितीरी म्हाका आनी तुका तो पाश्यार जावंक शिकयता. आनी हे अजाप केवळ इस्रायल घरांक तांबडो दर्यो उतरले मात्र न्ही, हांवें तुवें हर एका सबार आमच्या जिविताच्या घडयांनी आमचे कुटुंब आमी सोलोवन व्हरता आसतना, आमचे ऑफिस आमी सोलोवन व्हरता आसतना, आमी आमचे समुदाय सोलोवन व्हरता आसतना, आमचे कॉंग्रिगेशन सोलोवन व्हरता आसतना आमकां हे सवाल येता, कशें जाल्यार आमी ह्या मुखारेचे हांगाय अडकळ, तिशिलान अडकळ, इशिलान अडकळ. सर्वेस्पोर देव सांगता हे अजाप तुवें देखल्या उपरांत कित्या खातीर तूं कंगाल जाताय तुज्या दिसपडत्या जिवनान, कित्या खातीर तूं कंगाल जावन आसाय, तूं कित्याक सांगताय हांवें कितें करचें म्हजे कडना खंयच असाध्य म्हूण कित्याक सांगताय. उडास दवर. ह्या अजापाद्वारे तुज्या दिसपडत्या जिवनांत तुका एक भावार्थ आसूंक जाय. कसलो भावार्थ? खंयच्याय वेळार जाल्यार सर्वेस्पोर देव म्हाका मुखार सावन व्हरतलो म्हणलें असलो एक चिंता आसूंक जाय. कित्याक आमचो देव अजापांकर विशिश्ट सक्तीन आमकां वाट दिसनातल्या वेळार वाट आपोवन व्हरचो तसलो देव म्हणलें चिंता आमकां आसा जाय. मोगाच्यानो देवाक करूंक साध्य नातलें कितेंच ना म्हणटा जेरेमिया प्रवादी 32 अध्याय 27 वाक्य. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य, म्हाका कितें असाध्य. आमी जाणाव त्या विधव स्त्री आपणाक खावंक जेवंक कितेंच ना, अकरेचे म्हजे कडेन आसचें इल्लें पीठ, हें पीठ हांव एक ल्हानशी बकरी करता, हांव आनी म्हज्या भुरग्याक दिता आनी उपरांत मरता म्हणलें तें पवित्र पुस्तकाचें वाचप पयल्या रायाच्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत आमी वाचलां. मोगाच्यानो थंयसर त्या विधव स्त्रिये लागीं थंयसर एलिया येता आनी तो म्हणटा, पूण ताणें जेडे खाणी सरतना तो म्हणटा, पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, म्हजे कडेन उकोडलें कांयच ना, मोडकेंत मूठभर पीठ आनी बोरणे दिल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लंकडा गुडके विसून आयल्या, उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता, आमी तें खातले आनी उपरांत मरतले. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकां तशें भोगता. मोगाच्यानो म्हजे कडेन कांयच ना, म्हजे कडेन कांयच ना आनी हांवें खंयसर खालें जाल्यार करचें जाल्यार कितें असले एका निराश मनोभावानार हांव आनी तूं आसता आसतना सर्वेस्पोर देव म्हणटा, तूं कित्याक निराश जावन तुजे बाब केदाळ आयकता, हांव खंयच्या एका व्यक्तीक तुज्या लागीं हांव धाडूंक शकता. तूं चिंतूंक पुरो असाध्य आनी जालें आनी म्हजें मुख जालें, म्हजें जिवनच साखेर जालें, म्हाका कितेंच म्हाका अवकाश आसना. त्यो थाळो हाताशार बो मारलो सर्वेस्परा देवाक जर तर उलो मारल्या वेळार एलिया प्रवादीक त्या दाळा स्त्रियेक, त्या विधव स्त्रियेक धाडल्या बरें, तुका आनी म्हाका सर्वेस्पोर देव कोणानी कोणा व्यक्तीक कशें म्हणे कर, सर्वेस्पोर देव व्यक्तीक खंय म्हणे धाडूंक साध्य आसा. जिवितांत आमच्या 100%
असाध्य म्हळ्याचे पार कितें सुपाय ना कितें करचें म्हळ्यार हाक भाव मारल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमकां अजाप करूंक साध्य आसा. हांवें म्हज्या जिवितांत हांवें असलें घडीत हांवें देखलां मोगाचें न्हू. असाध्य म्हूण चिंतल्या वेळार म्हाका काळें करचें म्हूण कळीत नासल्या वेळार साबार फावटी साबार रितीन सर्वेस्पर देवान कोणाकय एकल्या कारण कशेंय कर म्हाका ती वाट ओपन कर म्हाका जिवनांत आमकां नवो उल्हास दिला. एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार ह्या संदर्भार हांव एका टुराक गेल्ल्या वेळार हांगा तावन केरळाच्या टुराक गेल्ल्या वेळार थंयसर आमी रेल्वे स्टेशन तावन लगभग 3.5 वरार आमी थंयसर पावल्या. आनी थंयसर मुनार वचचें जाल्यार मुस्तो एक गाठयारी जागो तो मुस्तो गाठयारी जागो. आनी कोणाक सांगलें तो थंय इतलो गाठ जागो की सकाळ वोंकूंक जावचें संदर्भ आसा म्हणून. आनी त्या देखून खंय म्हणे भुरग्यांनी गुळी काणयतना म्हाकाय भुरगीं मोत आयली आनी हांवें खंय म्हणे म्हाकाय गुळी काणया खंय म्हणे वोंकचें नाका म्हणून. आनी हांवें गुळी काण गेली आनी गुळी काणगोन चिक्के मुखार व्हेकलार वचत जाल्यार आंग कुरजूंक लागलें. म्हाका कितें म्हणून कळुना तें एक्चुअली तें रिएक्शन आंग कुरजूंक लागलें आनी इतलें म्हाका थळामळा जालें की काळें करचें म्हूण कळुना. आख्रेक त्या केरळांत कोणी वळखीचे नात साय करूंक कोणी ना खंयसरी मेडिकल्स ना खंयसरी आस्पत्र ना वो एक व्हरतो गुडो काळें कोणी ना. आनी असल्या संदर्भार हताश परिस्थितीर व्हेकलांतान देंवन एक मार्गार हांव थंयसर न्हिदिल्ल्या वेळार थंयसर लगभग 15 फीट सकयल तावन एक स्त्री एका पेट्याक काडून भायर येता. आनी तो ड्रायव्हर म्हणटा आळे हांगासर एकल्या व्यक्तीक बाप ताका हुशार ना आमी तुमच्या घरा येत गे म्हणून. आनी ती स्त्री म्हणटा येवं दी पळया त्या मोद्यान रातीर येवं दी. आनी थंयसर म्हाका बरें करून त्या स्त्रीन मागलें बरें करून एक च्या करून दिली आनी म्हजे बसत मागल्या उपरांत थंयसर म्हाका तें रावलें रिएक्शनानी पुरो रावलें. त्या घरा आसची ती स्त्री आनी तें भुरगें मात्र ती स्त्री आनी तें भुरगें मात्र एक दूख चिंतया आमच्याच घरा मुखार कोणी रावलें जाल्यार ह्या मोद्यान रातीर कोण आमी बागेल काडना आमी भितर तांकां कोणाकी भितर आसात आमी चिंता काय डकयट कोणना अशें उपाद करचें कोणना म्हणून. पळय देव खंयच्या रितीर हेल्प करता. त्याच संदर्भार जावंक पुरो एक व्हडलो एक मिनिस्टर MLA आसलो जाल्यार त्या संदर्भार डॉक्टर ना त्या संदर्भार तुका हॉस्पिटल ना थंयसर मेडिकल्स ना ताणें कांय करूंक साध्य ना. केदोडलो मनीस जाल्यार ताणें कश्टानंत वळवळानंत आसाचें आसलें. पूण आमकां सर्वेस्पर देव असाध्य म्हणल्या परिस्थितीर थंयसर त्या बायल मनशाक तत्त वेळार बागलांतावन भायर येवंक करता. ह्या मोद्यान रातीर ती भायर येता आनी कितें म्हणल्यार बरें म्हाका ती भितर आपोवन म्हजे बसत मागता म्हाका बरें करून ट्रीट करता. हांवें चिंतलें त्या वेळार मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देवाची सकत आमी खंयसर गेल्यारय आसा खंयच्या मुल्याक गेल्यारय सर्वेस्पर देवाची सकत आसा. असाध्य म्हूण चिंतल्या वेळार कोणगी आमकां वळख नातली आमकां येवन सही करतात चिंतया त्या वेळार तें नातलें जाल्यार तें व्हेकल थंय रावच्या बदलाक एक 100 या 200 फीट वचून मुखार रावलें जाल्यार ताका कांय कितें सोपण पडल्या तें कोणी ओपन करता म्हणून चिक्के मुखार रावले जाल्यार कोणी ओपन करची गत ना. पळय त्याच स्पॉटार तें व्हेकल रावाचें त्याच स्पॉटाच्या सकयल 10-15 फीटीच्या सकयल एक बागेल ओपन जावन ते स्त्रियेचे आनी ते मागण्याची स्त्री आसाचे कितले जाणां आसतात भायर येवंक पुरो खाल म्हणून भिवन येवंक पुरो हे आयल्यार तांकां म्हाका मागचें जालें तशें तांकां अवकाश ना. पूण कोण गी कितें गी आयलें मागलें जालें म्हाका गूण जालें. म्हाका ताजे उपरांत सगळे टुरान कांय तिणें थंयच म्हळें तुका कांयच जायना सगळ्या टुराक कांय जायना आरामेर वच म्हणाली. हांवें कित्याक सांगता म्हळ्यार जशें ह्या विधव स्त्रियेक आख्रेक कितेंच ना म्हणटा आसतना एलिया प्रवादी येवन आयलो की आमकां कितेंच साध्य ना त्या मोद्यान रातीर त्या कश्टां वळवळ्या वेळार कोणूच ना म्हणटा आसतना खंयचेय एका स्त्रियेचेर पळयतात येता आनी थंयसर म्हणटा ते बागेल ओपन करून येता आमकां बरें ट्रीट करता. पवित पुस्तक म्हाका तुका मुस्तो ससाय दिता मोगाचें न्हू दिसपट्ट्या जिवनांत खंयच्या काळार जाल्यार आमच्या बोवार आमकां रक्षण करूंक सर्वेस्पर देव ताजें दूध धाडूंक शकता. आमकां हर एका टायमार देव गूण करूंक शकता मोगाचें न्हू. पवित पुस्तक म्हणटा निर्गमन पुस्तकांत 15व्या अध्यायान 26वें वाक्य हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता. आज सबार जाणां आमी पिडेस्त आसा आमच्या सर पिडेतावन बरें करचें सकत अद्भुत रितीन सर्वेस्परा देवाक
आमचे थंय आसा. आमी जाणाव नामान तो खोडाच्या पिडेन बरलेलो ताका खंयसर तो व्हडलो एक अधिकारी, व्हडलो एक सबार झुजांचो झुजल्लो, सबार मनशां विरोध ताणें झूज म्हणून व्हडलें नांव जोडलें, पूण ताच्या पिडेक ताका वकात खंयसरी मेळोना. पळया, येदो व्हडला तो पॉवरफूल वॉरियर, तरी पूण ताका कितेंच ताच्या पिडेक येतना ताका कांयच वकात ना. आनी खंयसर येता, एका जाग्यार अनेक राष्ट्राक वचून धम्मया घाल थंयसर येता. आनी थंयसर तो एलिया कडेन येता आसतना ताणें चिंतलें, हाका आतां आपूण कांय म्हूण म्हज्या माथ्यार हात दवरता, म्हाका मागता आनी ताजे उपरांत म्हाका गूण जाता म्हणून. एलिया गेल्या कडेन म्हणटा, वच थंय वचून 7 पडेन त्या सरोवरांत वचून बुडून ओमत्या बुडून वयर ये म्हणून. आनी तेच कडेन वो म्हणटा, हांगा आमी पुस्तकांत आमी पळयता मोगाच्या न्हू, दुसऱ्या रायांच्या पुस्तकांत 5व्या अध्यायान 9व्या येतावन वाक्यातून अशें म्हणटा, नामान आपल्या घोड्या आनी रथा सवे आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, वस आनी जॉर्दानान 7 पावटी ना आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयसो गेलो म्हणून ते म्हाका मेळोवंक भायर सरतलो, हांगा उबो रावन सर्वेस्पर आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो, पिडा लागलेल्या सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें खोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतिल्लें. दमास्कोच्यो न्हंयो आबाना आनी गारपार इस्रायलाच्या सगळ्या उदकां प्रास चड बऱ्यो न्हय गे, तांतूं नांव नवें नितळ जावेत काय न्हय गे, अशें रागान बरोवन तो भायर सरलो. पूण ताजे सेवक ताजेशे आयले आनी ताणें ताजे कडेन उलोवन म्हळें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टाचें कांय करूंक सांगलें जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतय. तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हणून सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. हें आयकून तो जॉर्दानान देंवलो आनी देवाच्या मनशान सांगिल्ल्या प्रमाणे 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताजें अंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा बरी जालें आनी तो नितळ जालो. हांगासर तो नामान कितें चिंता, एकलें पिशें म्हणून त्या न्हंयत वचून आमी बुडाचे खंय 7 पावटी, काल्याक आमचे कडेन न्हंयो नात गे. हेंच सवाल म्हजे आनी तुजे मदें मुस्तुपटे उपजाता मोगाचें न्हू. काल अजापा थंय मागण्याक गेल्यार अजाप जाता खंय, काल्याक आमकां हांगा मागणें करूं वचो गे. करियेत खंयसरी करियेत, मागणें खंयसर केल्यार देव आयकता, कांय तांतूं कांय डावट ना. तरी पूण थोड्या जाग्यांनी मागण्याच्या सकत थंयसर पॉवरफूल रितीर आसल्या वेळार थंयसर पवित्र म्हणजे सकत वेगीन संचलन जावन सबार अजापां थंयसर घडटात. आतां कित्याक लोक सबार जण रितीर मंदिर कशे येतात, कित्याक आमच्यात घरा आमच्यात बसून मागून तो मागीत, पूण रेतीर जाग्यांनी सबार कडेन थंयसर पवित्र म्हणजे निरंतर गायनां किर्तनां करता आसतना थंयसर देवाचे उतार दिता आसतना सबार जाणांक थंयसर गूण जाता. थंयसर सकत वळटा. भायल्या दोळ्यांक पळयता आसतना म्हणटात, काल सायबा डॉक्टर डॅचें सोडून तूं मागण्याक गेले, तुका तितली म्हणी तकली आसा की म्हणटात. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा, मनशाच्या दोळ्यांत कितेंच न्हय, अर्थ नातलें, न्यू सेन्स नॉन सेन्स म्हणचें आसलें, सर्वेस्पराच्या दोळ्यांनी तें आशिर्वादीत करूंक साध्य आसा. त्या देखून उडास दवरचें मोगाचें न्हू. आमच्या दिसपडत्या ह्या जिवनांत आमी एक अर्थ नातलें, एक कितेंच पिशेंपण आमच्या दोळ्यांक दिसचें दिसलें, आमकां कन्विनियंट न्हय म्हूण भोगचें दिसलें, त्या मुखांतरी सर्वेस्पर देव अजाप करूंक शकता. आनी त्या देखून म्हज्या तुज्या दिसपडत्या जिवितांत हांव आनी तूं जियेत आसतना आमी हरयेपटी आमी चिंतचे नाका, अशंत जायचे तशंत जायचे जिवनांत वयर येचे जाल्यार ताणें 199% मार्क्स काडल्या, मात्र म्हज्या भुरग्यान हायेस्ट मार्क्स जिवनांत वयर येते. थोड्या आवय बापायन चिंतचें, म्हजें भुरगें चड शिकना, ताका कांय मार्क्स चड नात, हळे ताजें भुरगें पळय 98%, म्हाका 99% मेळचेच, 99% मेळ्ळ्यार म्हजें भुरगें व्हडलें ऑफिसर जाता म्हूण आमी चिंतचें. आमी आमच्या दिसपडत्या जिवनांत सबार पोटें पळयलां, कितले शिकले भुरगीं, टॉप मार्क्स काडले भुरगीं, तांकां उंचल्या पोंडा पोवंक जालां गे मोगाचें न्हू. ताजे की सादारण शिकलो मनीस कितलेशे उंचल्या पोंडा पावलो, कितलेशे आसात, जाय तितले दाखले आसात. जावंक पुरो ते मिनिस्टर्स तांच्या अंडर कोण आसचे, IAS ऑफिसर, येते व्हडले ताणें शिकून रात दीस शिकून IAS जावन कोणाच्या अंडर वर्क करना आसात, एका मिनिस्टराच्या अंडर. एक व्हडलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, ताच्या अंडर कितलेशे इंजिनियर काम करना आसात, तो कॉन्ट्रॅक्टर सड्डो शिकोना जावंक पुरो,
तरी पण त्या कॉन्ट्रॅक्ट अंडर कितलेशे इंजिनियर काम करना आसा. हांवें काल्याक सांगचें म्हळ्यार शिकून वचो म्हूण सांगचें न्ही. हांवें उदाहरण दिलें. आमचें चिंताप कशें जायचें म्हळ्यार मार्क्स काडले वरवीं मात्र म्हज्या भुरग्याचें जिवन न्ही, बगार देवाच्या कृपे वरवीं म्हजें जिवन म्हणलें आमकां चिंताप आसा जाय. देवाच्या कृपे वरवीं आशिर्वाद वरवीं म्हजें जिवन हांव बांदून हाडटा म्हणून आसा. जे शिवाय म्हज्या भुरग्यान मार्क्स काडल्यार मात्र म्हजें जिवन न्ही, या म्हज्या जिवनांत म्हाका अशें जाल्यार मात्र हांव एक भयंकर एक मनीस. बेश्टें फोटी सर्वेस्पर देवाक खंयसनातल्या काही वट्टे करूंक साध्य आसा. कांय असलें सिच्युएशन सगळें बदलावण करूंक साध्य आसा. ध्या देखून जें कितें मोगाचें न्हू मनशाच्या दोळ्यांक पिशेपण म्हणून बगलें जाल्यार सर्वेस्पराच्या आशिर्वाद असल्यार थंयच पिशेपण मनशाच्या दोळ्यांक दिसलें तें तो व्यक्ती उंचल्या पावंडा पावता, कोणीय चिंतूंक शकना तेल्या पावंडा पावता. त्या देखून आमी दिसपडटा जिवनांत कितें करीचें म्हळ्यार आमच्या जिवनांत कितेंय घडितां घडटा आसतना खंगाल जावचें नाका. मुस्तुवटी आमच्या जिवितांत कांय घडितां घडले जाल्यार अयो गेल्यांत कित्याक म्हज्या चिंतपा प्रमाणे तें घडीत जायचें आसलें, जायना जाल्यार हांव गेलो म्हणलें म्हज्यान तुजें चिंताप. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा दिसपडत्या जिवनांत तुजें भावार्थ जायचें असलें घडीत जाल्ल्या घडलें म्हाका खंयच जायना. ह्या घडिता वरवीं सर्वेस्पर देव कितेंच खालें म्हणून कन बदलावण करूंक साध्य आसा म्हणलें. चिंताप धड मन म्हजें त्याने तुजे लागीं आसल्यार मात्र पवित्र पुस्तकावरून आमी सांगूंक शकता बरें जिवन आमी जिवंक शकता. इसाया प्रवादी 43 अध्याय 2 वाक्यान म्हणटा तुमी उदकांतल्यान वेशी जात जाल्यार तुमकां बादाक जावचें ना, उजो तुमकां ग्रास येयल्यार तुमकां कितें जावचें ना. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता 43 अध्याय 2 वाक्य तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे समें आसतलो, न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसो न्हय. मोगाचें हें आश्वासन आमी चिंता हें काल हिंगा बरयलां साहेब कशें उजो लागल्या वेळार लासनाशें रावंक साध्य आसा की, उदकांत आमी येता आसतना बुडान आसतना साध्य आसा की, कसलें विशय म्हणून चिंतूंक पुरो. साबार पोटी आमकां सामासाच्या सुळेंत उदकांत न्हंयच्या उदकांत आसल्या बरें सामासाच्या सुळेंत आव्हान तो बुडोवन वचता म्हणून आमकां भोगूंक पुरो. सर्वेस्पर देव म्हणटा कितलेय तुज्या बोवारी समस्या आसूंक पुरो, तुज्या बोवारी 1000 समस्या तो दोरयोत आसूंक पुरो, तरी पूण तुका बुडान अशें राखचें साकत म्हाका आसा. तुका जर तर तुका समस्याचें तें इतलें टेन्शन इतलो उजो तुज्या जिवितांत भोगूंक पुरो गे, त्या उज्यांत तुका रक्षण दिवचें सकत सर्वेस्पर देव आसा. आमी जाणाव दानियेलाच्या पुस्तकांत आमी वाचता शद्रक मेशक आनी अबेदनेगोक कशें सर्वेस्परा देवान राखलें. तो येद व्हडलो राय नेबुकदनेझर म्हणटा तुवें ह्या मुर्तीक तुवें नमस्कार करना जाल्यार तुमकां उज्यांत घालता म्हणून. पवित्र पुस्तक म्हणटा नेबुकदनेझर एकदम रागार पेटलो. शद्रक मेशक आनी अबेदनेगोक हांकां हाडूंक ताणें आज्ञा दिली आनी तांकां तक्षण राया मुखार हाडलें. आतां तुत्तुरेचो पिरुलोकेचो किन्नारेचो सारंगेचो विण्याचो इतर सगळ्या वाजंत्राचो आवाज आयकतना तेन्ना धरणेर पडून हांवें उबारल्या मुर्तीचें आराधन करूंक तुमी तयार आसा जाल्यार बरें आसा, पूण तुमी तिचें आराधन करिना जाल्यार तक्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या अंगठ्यान उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जाय. पळय एक सवाल म्हज्यान तुज्या जिवितांत दिसपडटा जिवितांत असलें साबार जाण म्हाका तुका उडयतात मोगाच्यान. हांवें सांगलें बरें आयकना जाल्यार तूं काल जाता पळया म्हणून, तुका ताकत जाल्यार हांव कालें करून दाखयता पळय म्हणून 1000 जाण आमकां सवाल करतात मोगाच्यान. जर तर म्हाका तुका भावार्थ दिसपडटा जिवितांत असल्यार देव म्हजे लागीं आसल्या पुरो. ह्या किरकोळ मनशान कितें करूंक साध्य आसलें म्हणलें चिंताप आमकां आसूंक जाय. मस्त उडे आमी कालें करता अयो ताणें सांगलां साहेब आनी कितें गत ताजे बदलाक हांव तें कोण न्ही देवाच्या नियमाक विरोध केल्यार वडना हांव करन येता म्हणलें आमचें चिंताप मोगाचें. साबार पुटी आमी पळयता हांवें मस्त जाणांक पळयलां कित्याक तुवें अशें केलें म्हळ्यार म्हणटात ना साहेबा तूं काल म्हणटाय तें सुलाभ घे तें म्हाका खावूंक सोडटालें तें म्हाका अशें करतालें तशें करतालें देखून ताजे बदलाक हांव सरेंडर जालो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा हे तेगी जण देवाक भियेतात पूण शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हे तेगी मनीस बांदून आसच्या जळत्या उज्यान आगट्यान तांकां घालें ताणें आयकनातल्याक. पूण ते कालें लागले देवाक गितां गायत सर्वेस्पराची स्तुती करीत उज्या मध्ये भोवंक लागले. आळे तितलें बरें आमकां कश्टांच्या समस्या मस्त जाण म्हणटात तूं मागणें करीचें म्हणटाय साहेबा इतले कश्ट आसात मागणें करूंक जावचें जाल्यार कशें. पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर त्या समस्याच्या उज्याच्या सुळेंत आसतना तो मागणें करशी जाल्यार थंयसर तो तुका सुटका दिता हांव म्हणटा सर्वेस्पर. आनी हें आमकां कळलें अजापा आमच्या जिवितांत कितें बघाचें
दिसपडट्या जिवितांत समस्या आसचे सहज पूण केदाळा हांव आनी तो सर्वेस्पर देवाक स्तुती करता सर्वेस्पर देवाक आमी वळखून घेता थंयसर आमकां सर्वेस्पर देव सुटका दिवंक शकता पाऊल आनी सिलास बंदन असल्या वेळार थंयसर ते आराधनेने स्तुती करूंक लागले बंधनाच्यो संकलो सोडल्यो मोडल्यो ते आमी सगळ्यांक जाणो मोगाचे न्हू सुजानाक ताका त्या देवडले नीती करताना ताजेर दिश्ट घालना आले तुजेर फोटकेरो आरोप घालता म्हणल्या वेळार ते भियेन आसतना ते सुजानाक घट्ट रावले मरणाच्या शिक्षेक ताका व्हेलें तरी पूण थंयसर पवित्र आत्मो त्या दानियेल प्रवादीचेर येवन थंयसर तो रावयता ताका घाल्ले ताका मरणाची शिक्षा दिता आसतना कित्याक सर्वेस्परा देवाचेर तें पातयल्लें ते न्ही ह्या नीती करतांक भियोन ताजे जिणी ताणें बदलूंक वचूना मोगाचें न्हू पवित्र पुस्तकांत जायतितलीं असलीं उदाहरणां आसात जायतितलीं उदाहरणां आसात आज हें आमी उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत समस्याचे सुळयो आसतना आमच्या जिवितांत उजो आमकां समस्याचो उजो ग्रास येतना म्हजें आनी तुजें जिवीत मोगाचें न्हू सर्वेस्परा देवाचेर पातयेवन आमी ताका आराधनेने स्तुती केल्ल्या वेळार आमी मागण्यान दिमी घाल्ल्या वेळार सर्वेस्पर देव आमकां सगळें बदलावण करून आमकां त्या शद्रक मेशक अभिनेदेगाक वंसयल्ले बरी म्हाका तुका तो वंसूंक शकता आनी आमचें जिवन तें नंदन करूंक शकता अनेक आमी उडास दवरूंक जाय आमी चिंतल्ल्याचे की वर्त्या रितीन सर्वेस्पर दिवंक शकता आमी जिंचे म्हाका इतलें जाय जेवण सर्वेस्पर देव ताजे 1000 वंट्यांनी दिवंक शकता पवित्र पुस्तकाचें वाचप सांगता मोगाचें न्हू एफेसकारांक बरयल्ल्या 3 अध्यायान 20 आनी 21 वाक्य अशें म्हणटा आमचे थंय आपली सकत चलयतल्या आनी आमी मागता ताजे प्रास वा चिंता ताजे प्रास कितले की चड मापान सर वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवित्र सभेन आनी जेजू क्रिस्तांतय महिमा जावं संततेच्या संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमी चिंतचे की कितलेशे वांड्यान चड सर्वेस्पर दिवंक शकता आनी थंयसर घडलें मोगाचें न्हू सांजवांच्या 6व्या अध्यायान आमी पळयत आसतना थंयसर 5000 लोक कितलोसो लोक आसलो थंयसर आसल्यो 5 गुंडे आनी 2 मसल्यो जेजू विचारता कितें करचें आबा इतल्या जाणांक जावचें ना आबा कांय मुजेडे असले दोगां जाणांक दिवेत तितले मात्र आमची चिंता सर्वेस्पर देव म्हणटा हें आसलें इल्लें आसलें हांवें मस्त करूंक हांव शकता कित्याक मस्त आमच्या कुटुंबांनी अजूनय म्हणटात मुजे कडेन कांय ना सायबा मुजे कडेन कांय येना 4 कासी नात हांवें काय हालें करचें मुजे कडेन कांय येना आनी म्हणटा उणें शिकलें म्हणटात मुजे कडेन शिकापत ना मुजे कडेन शिकापत ना हांवें कालें करूंक साध्य आसा ह्या जिवनांत कशें वयर येवंक साध्य आसा पिडेस्त म्हणटा म्हाका उठोवन बसूंक चड तांगाना हांवें कालें करूंक साध्या मस्त जाणां दिसताले म्हणटात म्हाका ते समस्या सायबा हे समस्या मुजे आसची इल्ली भलायकी मुजे आसचे इल्ले पयशे मुजे आसचे इल्ले जन्माय पुरो जाणां आमी एक एक कारण दिता पयलीं पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर देवान आशिर्वाद केल्ल्या वेळार 5 गुंडे 5000 लोकांक वांटले बरें तुज्या जिवितांत जें कितें इल्लें आसा सर्वेस्पर देव 1000 वंट्यांनी तें मल्टिप्लाय करून आमकां तुका जिवीत दिवंक शकता त्या देखून पयलीं पुस्तक म्हणटा मोगाचें न्हू तुवें चिंतिल्ल्याचें गे आमी मागता ताचे प्रास वा चिंता ताचे प्रास कितले की चड मापान सर वस्तू सर्वेस्पर देव आमकां दिवंक शकता मोगाचें नांव उडास दवरया ताची कृत्यां विचित्र आनी विशेष आमकां आटापोवंक जायनात जोबाच्या ग्रंथान 5व्या अध्याय 9 वाक्य म्हणटा ताची कृत्यां वर्थी ती आटापोवंक जायनात ताची अजापां मेजूंक कोणूच शकना आनी त्या देखून 4 दीस तावन कुसाड पडल्या त्या मरणाक समीज येता आनी लाजराक तो जिवंत उठयता पयलीं पुस्तक म्हणटा त्या लाजर मरून 4 दीस जाल्ले जाल्यार सांजवांच्या 11व्या अध्यायांत 17वें वाक्य म्हणटा जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडान दवरून 4 दीस जाले म्हूण ताका कळीत जालें आनी असल्या 4 दीस कुसुल्ल्या त्या मोड्याक थंयसर जेजू जिवंत करूंक शकता थंयसर तो लाजर सयले बोले थंयसर आयिल्लो लोक म्हणालो लोक कितें म्हणालो तांचे भितल्या थोड्यांनी म्हळें ताणें कुड्याचे दोळे उक्ते केले तांच्यान लाजर मोरान अशें करूंक जालें ना गाय आमकां थोडे विचारतात आळसेबा तुज्यान थंय अजाप जालें गाय हें अजाप जालें गाय हें कित्याक जायना आमकां अशेंत सवालां करतात पूण उडास दवरा मोगाचें न्हू म्हज्यान तुज्या देवाक असाध्य जाल्लें हर एक करूंक साध्य आसा हर एक ताज्या सक्तेन आमी चिंतूंक सकनांतल्या रितीन आमकां वर्त्या रितीन आमकां आशिर्वाद करूंक साध्य आसा त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेचे अजाप पळया मोगाचें न्हू थंयसर म्हाका त्या वाचपांत मस्त खुशेचें चिंताप कशें म्हळ्यार थंयसर आमी पयलीं पुस्तकांत वाचता आसतना 6 मार्काच्या 5व्या अध्यायांत 21 वाक्यातून अशें प्रारंभ करतात व्हड एक लोकां जमो
थाजे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराच्या तडेरीस असताना सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो जाहीर नावाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी परत म्हणालो, म्हजी धूव मोरणाच्या तणेर पावल्या, तूं येवन तिजेर तुजो हात दवर. तशें ती बरी जातली आनी वाचतली. जेजू ताजे सांगाता भायर सरून गेलो. लोकांचो समूह ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका आड दितालो. पळय हांगासर एक गजाप. जेजू खंय एका डायरेक्शनार आसा आनी हांगासर एकलो अधिकारी येता, ताजेर रिक्वेस्ट करता. अशें सो जेजू सीधा सो गुंता आनी सीधा अशें गुंता. मोगाचें हांवें तुवें मागल्या वेळार आमचे दिक्कू खंयसरी आसूंक पुरो सर्वेस्पर देव आमचे खातीर आमकां आन्सर करूंक खंयच्या कुशीनी घेवन म्हाका तुका आन्सर करूंक शकता. आनी हो आन्सर करूंक येता आसतना इतलो लोक ताज्या फाटल्यान येता. तांकां खंयसरी अजाप घडलें आमी पळयना. ह्या सगळ्या वाचपांत कोण हजार फाटल्यान पाडा करून गेले तांकां खंयसरी अजाप घडूं ना. पूण एकली रक्तस्रावाची स्त्री भियान आपडलें तिका गुण जालें. आनी जेजू विचारता कोणें म्हाका आपडलें. शिस सांगतात तुका इतले जाण आपडटात म्हणून. आज आमच्या समुदायांत आज जाय तितले भावार्थी आसात. मोगाच्यान जेजूच्या फाटल्यान सबार जाण गेल्ल्या बरी आमचे सबार जाण फाटल्यान येतात आनी म्हणटात का जालें सायबा अजापांक म्हाज्या जिवानान दिक्की जायना सायबा का जालें म्हणटात गे अजापा म्हणून. आमकां खंय जाता आमी इतलें वेता तें करता कित्याक जायना. मोगाच्यानो हांवें तुवें निजायकी जेजूक आपडलांगे म्हणलें सवाल. जेजूक हांवें तुवें आपडलांगे म्हणलें सवाल. जाय पुरते आमी ताच्या फाटल्यान धांवूंक पुरो. लोक हारी चिड्डून आसूंक पुरो तरी पूण हांवें तुवें जेजूक भावार्थान आपडलांगे म्हणलें सवाल. आनी ती भावार्थान आपडली स्त्री तिची सगळी काणी सांगता आसतना मोगाच्यानो जायराच्या दुयेचो बापूय ताची गत कशी जायत ती पट्टी सांगूनच आसा. आनी तो पेशंटली आयकोन आसा. आनी त्या दाडा ते उलोवन आसतनाच सिनागोगा अधिकाऱ्याच्या घरांत हांव जण येवन सांगूंक लागले तुजे देवेन प्राण केलो. आमच्या जिवितांनी मुस्तुपटेशन घडता. आमी जेजूक फाटल्यान पातयेवन आसा जाल्यार हांगा म्हजे कश्ट वाडत गेले. आनी कालें करचें इतलें मागलें इतलें गेलें तरी पूण हांगा म्हजें जावनच गेलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताजो प्राण गेलो जाल्यार त्या सायराच्या दुयेचे प्राण गेलो जाल्यार जेजू थंयसर वता ताकाय जिवंतकान उठयता. त्या देखून मागण्याच्या संदर्भार मुस्तुपडे आमकां मोगता. हांवें चिंतिल्लें म्हाका एक मेळाचें म्हणून तें कामूंत गेलें, तें बिजनसांत गेलें, ते संबंध तुटलो. हांवें तो संबंध कशें म्हणून म्हाका मेळाचें म्हणून चिंतलो. तो संबंध गेलो. सर्वेस्पर देव म्हणटा कंप्लीट संबंध मोड पडलो संबंध जाल्यार परत परत हो संबंध बळदीक संबंध असा करचो म्हजो आनी तुजो देव. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत बिजनेस म्हज्यान हात चुकोवन कंप्लीट केलें जाल्यार परत ताच्या 10 वंट्यान बरें बिजनेस नुसो देव म्हजो आनी तुजो देव. आमच्या हातांत जावन मागोन कांयच जावना म्हूण निराश जावन सगळें चुकोवन गेल्यार 10 वंट्यांनी पाटी दिवचो देव म्हजो आनी तुजो म्हणलें दिसपडट्या जिवितांत आमी जर तर उडास दवरता मोगाच्यानो आमी भावार्थी जावंक पावता. पवित्र पुस्तक म्हणटा एलिया एक आमचे बरेचसे मनीस आम्ही पळयता जाकोबाच्या 5व्या अध्यायात 17वें वाक्य तो म्हणटा एलिया आमचे बरेचसे एक मनीस गांवार पावस न्हय म्हूण ताणें काळजांत जावन मागलें आनी 3.5 वर्सां पावसाचो एक थंबो लागून पावलो ना. पूण ह्या एलिया थंय कितें विशेश म्हळ्यार तो देवा थंय संपूर्ण तरान तो डिपेंड जावन आसलो. संपूर्ण तरान ताणें ताच्या जिवितांत जायती अजापां पळयलीं तरी पूण हांवें तुवें पळयल्लें बरी ताणेंय पळयल्लीं तरी पूण ताचें एक विशेशता कितें म्हळ्यार तो कंप्लीट करून देवाचेर डिपेंड जावन आसलो आनी त्या खातीर तो अजापां देखूंक शकता. पवित्र पुस्तक म्हणटा पहिल्या रायांच्या पुस्तकांत 17वें अध्याय 5वें वाक्य म्हणटा एलिया भायर सरलो आनी सर्वेस्परान सांगल्या प्रमाणे केलें. तो वचून जोर्दनाच्या उदेंत कुशीच्या खिरीत म्हणल्या लागीं रावलो. कावळे ताका सकाळी आनी सांजेर उंडो आनी मास हाडून दिताले आनी तो व्हळांतलें उदक पियेतालो. ताका काले म्हणून देवान सांगलें गेलो कंप्लीट डिपेंड जालो. आनी कोणें हाडलें मनशान हाडूं ना कावळ्यान ताका हाडून दिलें आनी कावळ्यान हाडलें खाण ताणें केलें. कितलें डिपेंडन्स पळया. थंयसर उदक आसलें तें मुख जाता आसतना ताका सर्वेस्पर देव म्हणटा थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें कित्याक पृथ्वीर पावस पडूंक नासलो. तेन्ना सर्वेस्परान इल्याक म्हळें उठ आनी सिदोनाच्या जारेफताक वच आनी थंय राव हांवें तेंच्या एका विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. आनी सर्वेस्पराचेर तो पातयता कंप्लीट डिपेंड जाता आनी त्या खातीर सर्वेस्पर ताका आख्रेचे वर एक जायतलें खाण जेवण शांती समाधान संतोषान राखता. मात्र तो कंप्लीट डिपेंड जालो मात्र मोगाचो न्हू निरंतर तो मागोन आसलो. आमी पळयता थंयसर 450 प्रवादीक मेल्या उपरांत जेशी मारल्या उपरांत तो पळयता पावस म्हणून येता गी पावस असो दिसना. मारलें
उजो पेटलो पुरो जालें पूण पावस कांय येवना आनी त्या दाडा थंयसर आमी पळयता पयल्या रायाच्या 18व्या अध्यायान 42-45 वाक्य म्हणटा हाब जेवंक आनी पिवंक गेलो तेन्ना एलिया कार्मेल दोंगरा सोडलो आनी धरणीर स्वाश्टांग सरपडलो आनी ताणें आपली तकले उबान आपल्या दोंपरामध्ये घाली. ताणें आपल्या सेवकाक म्हळें वयर सड आनी दर्याच्या जे कुशीन पळय. ताणें वयर सोडून पळयलें आनी म्हळें कांयच ना. ताणें ताका म्हळें परतून 7 फावटी थंय वच. 7वे फावटी सेवकान म्हळें मनशाच्या आदा येदें एक कूप दर्यांतलें वयर सरता. मोगाच्यान निरंतर प्रार्थना करूंक लागलो, निरंतर प्रार्थना करूंक लागलो. येदोळो प्रवादी जाल्यार तितल्या उजो थंयसर आयलो. चालू रावतना जिवेशी म्हणलें पुरो केलें पूण थंयसर पावसाचे चुरी थंयसर लक्षान दिसना जाल्यार दिमेर पडून आपल्या मातें दोंबरामध्ये घालना तो मागे लागलो. कितले एक फावटी न्ही 7 फावटी मागे लागलो. कांय म्हूण येता गी कांय येना, कांय म्हूण आयलें गी कांय येना, कांय म्हूण आयलें गी कांय येना. निरंतर तो मागोंक लागलो मोगाच्यानो. आनी त्या देखून आमी केवळ विधेय मात्र जायचे दिसपडत्या जिवितांत विधेय मात्र जावचें न्ही. निरंतर आमी मागल्या वेळार आमच्या जिवनांत आमी अजापां देखूंक शकता. आनी अजापां देखचो उद्देश कितें म्हणटा सोमेजीचो म्हणटा त्या आपल्या फाटल्यान येतल्या लोकांक सर्वेस्पर देव विचारता 5000 उंड्याक इतले हांवें गम्मत केलें देखून तुमी म्हज्या फाटल्यान आयल्यात न्ही गे. पळयत पुस्तकांत जिजू म्हणटा सांज 6व्या अध्यायान 25व्या वाक्यान सर्वेस्पर सोमेजीचो म्हणटा जेजू लोकांक सरोवराच्या पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयलोय. जेजून झाप दिली सतत सावन तुमकां सांगता म्हाका तुमी स्वतात तुमी गुणान देखल्यो देखून न्हय बगार दोशी सता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून नाश जाता जाल्यार खणा खातीर तुमी वावरचे न्ही बगार वावरा. तुमी सस्नेक जिणेक बळचे तसल्या खणा खातीर. मोगाच्यानो हांवें आनी तुवें सस्नेक जिणेक मेळच्या खातीर हें अजापान देखून आमी शिकोवंक जाय. मुस्तुबडी आमी अजापान देखचें काल्याक म्हळ्यार आमकां काले मेळटा केल्यार म्हाका हें मेळटा तें मेळटा तें मेळटा त्या देखून आमी मागणें म्हणटा जाल्यार खंयसर आमी थोडे फावटी सूख करता. मोगाच्यानो उडास दवरा म्हज्या आनी तुज्याच्या जिवितांत ह्या अजापाचो उद्देश जे मोगाच्यानो सस्नेक जिविताच्या वाटेर चलचें जावन आसा म्हज्या आनी तुजें जिवीत. त्या दाळा मात्र जेजू म्हणटालो वय वो व्यक्ती सतपंता आनी ह्या व्यक्तीचे काळी जावं जाणा आनी त्या व्यक्तीक हांव बरो आसता. नाजाल्यार आयच्या वचपान आमी पळयल्या बरें जातालें. आमी जाय तितले आमी सतपंताले अजापान जाता आसतना पूण सर्वेस्पर देव आमकां पळोवन म्हणटालो ह्या व्यक्तीक काय अंतस्करणाचें पळयत आसतना हाका त्या सस्तीक जिविताच्या वाटेरेचे अंदाज दिसना. वो केवळ तो अजापा फाटल्यान धांवता आनी ताचें मन जावन आसा म्हाका तें मेळचें हें मेळचें हें मेळचें म्हणल्यार उद्देश आसतलो सो न्हू. हाचें काळीज म्हजें तोंड पयस आसा. आयच्या परत्यान तें उतार आमी परत नियाळ्या मोगाळचें न्हू. परबेचे आयचे वर्सा परत्यान आमी नियाळ्या. पास्काच्या परबे वेळार जेजू जेरुजलेमान आसतना जेजून केल्लीं आश्चर्यां पळोवन साबार जाण ताका सतमानूंक लागले. आमी जाय तितले सतमानल्या जेजू तें केलें हें केलें सतमानल्या पूण नेक्स्ट स्टेप कितें पूण जेजू सक्कड मनशाक वळखतलो जाल्ल्यान तो तांकां पतेलो ना. मनशाच्या अंतस्करणान कितें आसा तें तो बरो जाणा जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयी ताका रुसवात गरज नातली. मोगाच्यानो आयच्या दिसा आमी निर्धार करया. आमच्या जिवितांत जायतीं उदाहरणां आमी पळयल्यात. आमच्या अजापान जायतलें पळयल्यात. दुसऱ्याच्या जिवितांत जायतलें अजापान जाल्लें हांवें तुवें देखल्यात. आमच्या जिवितांत मात्र न्ही दुसऱ्याच्या जिवितांत जाल्लें पळयल्यात. वांजेलान जाल्लें पळयल्यात. देवान दिल्ले भरवसो आसात आमच्या दिसपडत्या जिवितांत. हें आमी आमच्या आळवडसून आमच्या जिवितांत प्रॅक्टिकली करणं ह्या भरवशाचेर आमी जिवंक पळया. जिविताच्या वाटेर सस्ताक जिविताच्या वाटेर हांव आनी तुवें जिया आनी ह्या वरवीं हें देवान करचें तें अजापां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सस्ताच्या जिविताक हेच्या वाटेक एक प्रेरण जावं दी. म्हज्या आनी तुजें जिवीत मुखल्या दिसांनी आमी कशें अजापां देखूंक शकतले तशें प्रमाणे उरलें की अजापां देखूंक तांकांय तांच्या जिवितांत प्रेरण तांकां सस्नीक जिवीत लाभच्या वाटेर वचूंक तांकां प्रेरण लाभूं दी. जोशुआ पुस्तकाच्या 3ऱ्या अध्यायान 5वें वाक्य म्हणटा आयच्या दिसा तुमकांच तुमी पवित्र करा कित्याक फाल्यां तुमी अजापां देखतल्यात. सर्वेस्पर देव म्हणटा आयच्या दिसा तुमी सक्कडे पवित्र जाया आनी फाल्यांच्या दिसा तुमी अजाप तुमी देखतल्यात. मोगाच्यानो आयज एक विनंती हर एकले आमी जाता तितल्या मट्टार पवित्र जिणे जिवंक प्रयत्न करया. सर्वेस्पर देव म्हणटा अजापान तुमी देखतल्यात आनी अजापान देखल्या वरवीं तुमच्या जिवितांत सबार रितीचे घडना बदलावण जातले मात्र न्ही भावार्थी लोक जाय तितलो भावार्थ तांणी घट करतलो बऱ्या जिणेन चलतलो उरल्यांक एक प्रेरण जातलें आनी आमचें जिवीत जावं दी एक उरल्यांक प्रेरण आमचें जिवीत जावं दी. आमच्या बऱ्या वाटेन गेल्ल्या वरवीं एक उजवाड हेरांक एक काळोखान चलतल्यांक उजवाड जावं दी आमचें जिवीत जावं दी पळोवन सर्वेस्पर देव म्हणून दी हाचें अंतस्करण बरें आसा. हो निजायकी हें अजाप पुरो देखता कित्याक ताका अनुभव वचूंचे न्ही बघा सस्नाक जिविताच्या वाटेर हाका वचोंक तशेंच उरल्या वचोंक प्रेरण जावचे खातीर हें अजाप आमच्या जिवितांत जावं दीत. आमेन.
आमेन आमेन. सर्गींच्या बापा समर्पित हांव आमकां तुज्या पांया म्हणी तुज्या कृपेन आमकां अंतस्करणी नितळ कर. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या उतराक आमी स्वीकारसूंक आनी आमच्या जिवितांत त्या प्रमाणे जियोंक आदार दी. पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेन आमकां भवाडताचें देणें दिवन आशिर्वाद सी. सर्वेस्परा बापा आमकां अंतस्करणी नितळ जावंक तुजो आदार दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजें उतार स्वीकारसूंक आनी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय असो आदार लाभय. पवित्र आत्म्या तुज्या सक्तेन भवाडताच्या देणें दिवन आमकां आशिर्वाद सी. सर्वेस्परा बापा आमकां तुवें जिविताचे देणें दिवन आशिर्वाद सिलाई. येदोळ वरेक भवाडतांत वाडयलाय. तो भवाडत आमचो थीर जावंक जाय अशी कृपा लाभय. आमच्या भवाडता निमती आमचे कुटुंब विशेष तरान आशिर्वादीत जावं दी. भवाडताच्या देण्या मुखांतर आमची जिणी हेरांक आदर्श जायशे कृपा लाभय. तूं जावन आसाय असाध्य जाल्ले साध्य करून दाखोवचो देव. तूं जावन आसाय वाड दाखोवचो देव. तूं जावन आसाय सुटका सोडवण लाभोवचो देव. तूं जावन आसाय पातक्यांचो मोग करचो देव. तूं जावन आसाय मनशा कुळाक पातकांतले सोडवच्या खातीर आपल्या एकल्या स्पुताक ह्या संवसारीत धाडलो. ताका कष्ट मरना सोवें तसो जीव आरपूंच्या बरेक ताका घालतो जायशे आनी ताचे मुखांतर मनशा कुळाक सोडवण लाभाशें केल्लो देव. तूं जावन आसाय तुजी अति पवित्र सकत तीच पवित्र आत्म्याची सकत तुज्या पातकी भुरग्यांचेर धाडन आमकां परिशुद्ध करणं आत्मीक संबंध वाडोवचो देव. तूं जावन आसाय आमच्या काळजांनी वस्ती करचो देव आनी तूं जावन आसाय आमच्या स्तुती गायनांनी हजारपण दाखोवचो देव. तूं जावन आसाय तुका मुलो मारलेल्या हर एकल्याक आपले हजारपण दाखोवन आपडचो देव. तूं जावन आसाय देव हर एकल्याचे मागणे आयकून ताका जाप दिवचो देव. तूं जावन आसाय हर एकल्याची खाळसा मना पारखुचो देव. तूं जावन आसाय हर एकल्याच्या खाळसातावर भायर सरचे हर एक मागणे स्वीकार करणं आशिर्वाद सुचो देव. तूं जावन आसाय मनशाचे अंतस्करण पारखुचो देव. सोम्या आज आमकां हर एकल्याकी अंतस्करणी नितळ कर. अंतस्करणी नितळ कर सोम्या. अंतस्करणी तुका स्वीकार सुख जाय अशी कृपा लाभय. आमचे थंय आसचे हर एक तराचे अडकळी मनशा सैमाच्यो घुमटून काड. हर एका घडये तुका उलो मारूंक जाय अशी कृपा लाभय. तुज्या मजतदारान पवित्र आत्म्याक आमचे थंय धाड. हर एकल्याक तूं आपड सोम्या. सोम्या आमी आमच्या कुशेन हांगासर तुजे समोर येवंक ना सोम्या कित्याक तुवें आमकां हर एकल्याक आपोवन हाडलाय. तूं जावन आसाय देव आमचो मोग करचो. आयच्या दिसा आमी हर एकली तुजे समोर तुका स्वीकार सोको तुजे उतराक स्वीकार सोको आनी त्या भावार्थांत जियोवन तुजी भुरगीं जावन आमचो भावार्थ आचार सुखांनी पाळूंक तुजे थांव वाडची ती पवित्र सकत स्वीकार सोको तुजे मुखार नजर आसा सोम्या. आपड सोम्या हर एकल्या
खरी एकल्या तू आपण सोम्या आमची फातराची काळजा दारुण जाल्ले काळजा कच्चाय उतराक काळजायनातली काळजा आपण परिवर्तित कर मासा रक्ताची काळीज जाऊन परिवर्तित कर गुण कर सोम्या हरी एकल्या दारुणा येतावन गुण कर सोम्या काळजाच्या दारुणा येतावन गुण कर सोम्या सोम्या आमची काळजाची दारुणाई पैस कर अंतस्करणी नितळ कर तुका वळखून घेऊन जाय अशी कृपाला बाई त्या मारिफात तुका नेकार केल्ल्या निमते तुझे हजारपण वळखून घेऊन इन्कार केल्ल्या निमते आमचे ते येवचे हरी एक समस्येतून आयच्या दिसा मोडन घाल सोम्या तुझी काकुळत वाळई तुझी कृपा वाळई तुझो मोग वाळई तुझे सरशीन ओढ हरी एका आत्म्याक परिशुद्ध कर हरी एकल्याक तुझी मंदिरां कर हरी एकल्याच्या काळजांत तू वस्ती कर आणि तुझे हजारपण बघूक जाय असो पवित्र आत्म्याचो घातला पैसो परिशुद्ध कर सोम्या ब्लेस कर सोम्या गुण कर सोम्या तुझे हजारपण बघचे कृपाला पैसा गुण कर माका सोमिया गुण कर माका सोमिया सांगा का म्हणजे गुण कर माका सोमिया गुण कर माका सोमिया गुण कर माका 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 सोमिया दैवी देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तो नेवून ये ते लावून जेजूच्या भैवीक मोगा आमकां तो रूपीत कर आमकां तो रूपीत कर दैवी देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तो देवून ये ते लावून जेजूच्या दैवीक मोगा आमकां तो रूपीत कर आमकां तो रूपीत कर शेळेली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तो बर दिवून तुजी बेरी शेळेली आमची क्रिस्तीची नी उर्बेन तो बर दिवून तुजी बेरी जिकोटम सोसदा वाडईसड आता दिवो तुझे कृपेन सड जिकोटम सोसदा वाडईसड भवता दिवो तुझे कृपेन सड दैवी देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचे तो देवून ये ते लावून जेजूच्या दैवीक मोगा आमकां तो रूपीत कर आमकां तो रूपीत कर पवित्रत्म्या आमचे तो देवून ये ते लावून जेजूच्या दैवीक मोगा आमकां तो रूपीत कर आमकां तो रूपीत कर
असा तुकले मोना राखोनासा गायली काळजा आशेवासा मोगा बुचान तुझ्या तिहास गुणक संतोषन गुरु जीने पावन तुक मोगा बुचान तुझ्या तिहास गुणक संतोषन गुरु जीने पावन तुक दैवी देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तू नेवोणी तेलम जिसूच्या दैवीक मोगा आमकां तू रूपीत कर आमकां तू रूपीत कर दैवी देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तू नेवोणी तेलम जिसूच्या दैवीक मोगा आमकां तू रूपीत कर आमकां तू रूपीत कर खुशे कलजाम सलो आधार मागतां जियो कलती चीनी बापाची खुशे कलजाम सलो आधार मागतां जियो कलती चीनी सेवेक आमकां तुज्या सदां स्थिर कर त्यागाचो स्पिरी आमच्या काळजांत पड सेवेक आमकां तुज्या सदां स्थिर कर त्यागाचो स्पिरी आमच्या काळजांत पड दैवीक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तू नेवोणी तेलम जिसूच्या दैवीक मोगा आमकां तू रूपीत कर आमकां तू रूपीत कर दैवी देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तू नेवोणी तेलम जिसूच्या दैवीक मोगा आमकां तू रूपीत कर आमकां तू रूपीत कर आमची ख्रिस्तीची उर्बेन तोवर दिवून तुझी धनी शेणले आमची ख्रिस्तीची उर्बेन तोवर दिवून तुझी धनी एकवटांक सो सदा वाडयसर भवता दिवो तुझे कृपेन सड एकवटांक सो सदा वाडयसर भवता दिवो तुझे कृपेन सड देण्याच्या पवित्रत्म्या
आमचे तुने होणे Lord Jesus baby boga amkan turupi amche tune one Lord Jesus baby boga amkan turupi amkan turupi Devi Deraja Vidatya amche tune one Lord Jesus baby boga amkan turupi一条波的 Sacramenta Sedang naman koruya Pubiratya rupa botla Nobyo riti adarya Sulbon mecha uskut vishya Mabartace merdivya Jese Bapa Tese Putra Bulan Sari Stutiza Pagbi Mahima Sasta Sasa Yegastarya Hasita Tukado Kaincha Spirita Sama Sami Navarta ये देवा विजय सक्रमेता का तुझ्या कष्ट सौगडास तुवे आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सो फळ सदां समचे ते आमी फुगी सारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्टरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जावची येता आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.